नमस्कार, क्विक न्यूजचा स्वागत. हांव एल्सन हिरगान. बिहार राज्याच्या कमटानगर गांवांत 14 वर्सां प्रायेचो चलो नितीश कुमार हाचेर ॲसिड अटॅक जावन फाटल्या एका म्हयन्यांतावन आस्पत्रेन आपलो जीव वाचोवच्या कोश्टोन आसा. ऑगस्ट 11 तारखेर सकाळींचे सांतेतावन रांदवय हाडणं घरा कुशीन चमकतना फाटल्यान बायकर आयिल्ल्या दुश्कर्मींनी ताचेर लिक्वीड उडोवन हल्लो केल्लो. कसेलेंगी उदक उडयलें म्हणून गण्णे खरिनांतल्या ताका थोड्याच वेळान हुलोप सुरू जालो आनी आतां गोमटे तावन धरण दोंपरा पर्यंत उज्यान बाजल्ले बरी खात गेल्या. हे कृत्य हिंदू तीव्रगामी पंगडान केला म्हणून खबर चलतेर आसा. हे घडच्या एका म्हयन्या आदी हिंदू तीव्रगामी पंगडान ह्या चिरकेच्या कुटुंबाक क्रिस्तांव जाल्ल्या धमकी दिवन तांकां आनी गांवांत आसलेल्या सक्कड क्रिस्ती कुटुंबांक गाडी पार करची बेश्टावणी दिल्ली. ॲसिड अटॅक जाल्ल्या चेड्याचें कुटुंब 2 वर्सां आदीं क्रिस्तांव जाल्लें आनी त्या देखून तांचेर द्वेश दिसून आयला. डिसेंबरांत इगर्जीक मागण्याक वेतेल्या क्रिस्तांचो रस्तो बंद करून हिंदू तीव्रगामी पंगडांनी अडखळ हाडली. मात्र न्हय, मागण्याक वेतेल्यांक आडावन रावन मागण्याक वचोंक पयशे दितात की हेर कितें सवलत्यो बसयल्यात म्हणून तांचो विचार केला म्हूण गांवांतले क्रिस्तांव सांगतात. क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक लागल्या उपरांत कुटुंबांतले जायते भलायकेचे समस्या निवारले. मात्र न्हय, आमी करच्या कामान बरेपण भोगूंक सुरू केलां. आमी अजुनूय दुबळीं आसाव. आमकां कोणेय बुलोवंक ना वा कसलीय सवलत येदोळ दिवना. पूण मागण्याक गेल्ल्यान आमचें कुटुंब बरें जालां. कितले कश्ट आसल्यारय संतोशान आसाव. आमकां तवळ तवळ धमकी मेळटा तरी मागण्याक आमी वेताव. भावाचेर हल्लो जाल्ल्या उपरांतय आमी मागण्याक वेचें रावोंक ना म्हणून नितीश कुमाराचो भाव संजीत म्हणटा. आनी बिहारांत फाटल्या 2 वर्सांतावन क्रिस्तांवांचेर आक्रमण गणांनीय जावन चडलां. क्रिस्तांवांक जिवंक कश्ट आसच्या देशां पैकी भारत 2013 इसवेंत 31च्या स्थानार आसलें. 2020 इसवेंत भारत 10व्या स्थानाक पावला.